प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते रामलल्लाचें प्राण प्रतिष्ठान जालें त्या बद्दल मोदीजीक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी पयलेच फावटी सगळ्यांच्या बरोबर अयोध्येक वचपाचो योग हो एक बरो योग आसा आनी समेस्त गोमंतकीयाचे वतीन गोंयकारां खातीर आनी गोंयाक खूब बरें सुख समृद्धी लाभची ही देवा कडेन मागणी करता. खूब बरें दिसता. आयज आमी सगळे आमचे मिनिस्टर MLA आयज आमी सगळे जाण अयोध्याक वयता आनी ऑलरेडी आमी आमची ट्रेनूय आयज पावले आसतली सर आमी सगळे जाण मेळून आयज देवाचें दर्शन. येस थँक्यू. ताणें एक प्रत्येक शेटी डेट दिल्ली तारीख दिल्ल्याची ती तारीख आज गोंयांत मेळ्ळ्या आनी गोंयचे सगळे आमदार मंत्री मान्य मुख्यमंत्री सगळे मंत्री सगळे अयोध्येच्या दर्शनाक वता. आज प्रत्यक्षात आम्ही रामललाचें दर्शन घेवपाक वता आनी त्यामुळे खूप आनंद जाता. खूप मनापासून आनंद झाला असा. प्राण प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर पहिल्याच फावटी अयोध्येक वचपाची एक तर संधी उपलब्ध जाल्ली आसा आणि संधी उपलब्ध जाल्ली आसात. सगळे आमदार तांचे घरकान एक म्हाका दिसता पयले फावट म्हज्या ह्या 7 वर्साच्या कारकिर्दीन इतले सगळ्यांची एक टीम खंय तरी भायर वता. सगळे जाण एकत्र जावन आमी आमच्या रामलल्लाचें दर्शन जातलें आनी तेच्या नंतर आमचें नॅशनल कॉन्फरन्स जातलें तें बी आमी सादर करतले. कोणूय भारतीय नागरीक आहा तांकां खूब खूब खुशी जातली. तेजे मातशी म्हाकाय खुशी की हांव अयोध्या वयता म्हणून. We're feeling really blessed to visit the holy place, and I thank the Honorable Chief Minister for taking this initiative to take us and the Goans. पण आमच्या मोदीच्या आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आणि JP नड्डा अमित भाई शाहच्या हस्ते आमकां आमच्या फॅमिली कडेन आमकां व्हरपाक मेळ्ळें आनी आमी सामकी भरपूर खूश आहा. आयज अयोध्या वचपाचें आसा कितें सांगूंक सोदता तुमी? खूब बरें दिसता आज सगळ्यांनी आमदार आनी मंत्री अयोध्येक वता आनी ताका आमी सपन सदांच पळयताले की केन्ना आमी रामाच्या देवळान वतले. म्हणजे 500 वर्सां आमकां लागली हे दीस पळोवपा खातीर आनी तो दीस पळयता आसतना खूब बरें दिसता. वर्साची वाट आयज आमी काडटात. आमी सगळे नशिबवान म्हणटा हांव. 500 वर्सां नंतर आमकां आयज अयोध्येक वचपाचो चान्स पडला म्हणून. आमचे गोंयांतल्यान जवळ जवळ 1,500 लोक थंयसर ट्रेनीन गेल्यात. आमची आनी तेंची इनफॅक्ट वांगडाच एंट्री जातली. सर फायनली आयज अयोध्या वयतात कशें दिसता तुमकां? पयल्या फावटी आमी चिंतलेले की 1 एप्रिल काय मे म्हयन्यान आमी वयतले म्हणून, पण अशीच एक ऑपॉर्च्युनिटी गावली आनी आय एम व्हेरी एक्सायटेड. सर एक सर आयज फायनली अयोध्या वयतात कशें दिसता? फायनली ना रे हांव राम भक्त. आमच्या गांवांत राम मंदीर 80 वर्सांचें आमी गोंयांत पयलें आनी ती सेवा करता करता एक पयली संदी आहा 500 वर्सांनी देवस्थान जालें. त्याचो जल्म ज्या जाग्यार जाला ते आमकां फावयता. मजगती आस्था रेल्वे अयोध्येत पावली. भाविक खोशी.